नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरांत पयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. मवळ्या भाटी स्क्रॅप फॅक्टरी कुशीकच्या कोयराक भयंकर उजो. सकाळी 7 वरांचेर पेटिल्लो उजो 11 जाली तरी पावलो 3 फायर ब्रिगेडी 1 JCB हाडटकीच 12 वरांचेर उजो नियंत्रणांत. उजो कसो लागलो तें कळपाक मार्ग ना. संवेदनशील वळेरेंतल्यान गांव कुशीक काडपाचो गोंय सरकाराक पडला विसर. म्हयनोभर पत्र वेव्हारूच ना. केंद्राचे गोंयाक स्मरणपत्र. मडकय मतदारसंघात मोगोपा आणि भाजपाच्या नव्या कार्यकर्त्यांमदीं कोफुसांव. भाजपाच्या नव्या कार्यकर्त्यांनी केल्ले आरोप पुरायेन चुकीचे. मोगोच्या कार्यकर्त्यांचे स्पश्टीकरण. सदानंद शेट तानावडेनूच सांबाळचो भाजपा प्रदेशाध्यक्षपदाचो भार. शिष्टाचार मंत्री माविन गुदिनून उक्तायलें मत. तानावडे उरना जाल्यार 2027त पडटले त्रासांत, म्हणटा माविन. मालवे राष्ट्रीय महामार्ग 66 रस्त्याचें काम कासव गतीन चालू. वर्स जाले तरी येरादारी आदल्या अरुंद आणि धोकादायक रस्त्या वयल्यानूच प्रवाशांची चिंता. सुभाष वेलिंगकार प्रकरणात मिकी पाशेको आणि हेरांचेर आरोप पत्र दाखल. मिकी म्हणटा हे आलेक्साचे कारस्थान. आणि आता खबरो विस्तारांत. मवळ्या भाटी स्क्रॅप फॅक्टरी कुशीकच्या कोयराक आयतारा भयंकर उजो लागलो. सकाळी 7 वरांचेर पेटिल्लो हो उजो 11 जाली तरी पावलो नाशिल्लो. हो उजो पालोवपाक खंय दळाच्यो 3 फायर ब्रिगेडी लागिल्ल्यो. उपरांत 12 वरांचेर उजो नियंत्रणांत आयलो. पळयात. आयतारा मोवळ्या पाटी स्क्रॅप फॅक्टरी कुशीक आशिल्ल्या कोयराक भयंकर उजो लागलो. सकाळी 7 वरांचेर लागिल्लो उजो सकाळी 11 जायसर आटोक्यांक येना जालो. हो उजो पालोवपी दळाच्यो एकूण 3 गाडयो लागल्यो. तशेंच उज्याच्या आशी कुशीक कोयर आशिल्ल्यान उजो पालोवपाक त्रास जाल्ल्यान हांगा JCB मागोवची पडली. ही फॅक्टरी खंय कितलींशींच वर्सां जाली बंद आसा. देखून ह्यो कोयराच्यो राशी हांगा वाडत आसा. थळाव्यांची अशी मागणी आसा की हांगा जो कोयर आसा तो उखलून हो वाठार नितळ करीत बरे तरेन कोयर वेवस्थापन जावचें. आयज आमची एक हांगासर घटना घडलेली आहा. सकाळी फुडें हांगासर उजो पेटलेलो आहा आमच्या हांगासर गांवांत. की आतां कसो उजो पेटलो तो म्हाकाय खबर ना. 7:30 म्हाका फोन येयल्लो. हांव ह्या वॉर्डाचो पंच आनी आमची कुडका पंचायत लागता. आनी कुडका पंचायत हांव वॉर्ड मेंबर हेचो गांवचो. म्हाका 7:30 फोन येयलो. हांव बेगीन हांगासर धांवून येयलो. पयलीं हांगा उजो पेटलेलो आहा. मागीर आमी फायर ब्रिगेडी फोन मारले. फायर ब्रिगेड रोखडीच येयली फायर ब्रिगेड. एक हितून जायना दुसरी येयली, दुसरी तिसरी 4 फायर ब्रिगेड येयल्यो. अभी तुम लोग इधर रहते हैं, तुमको इधर सुबह कितने बजे पता चला था? मैं 8 बजे 8 बजे पता चला। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था इधर? ये स्क्रैप बंद रहता है। हाँ बंद बहुत साल हो गए। आप कैसा लगा ये? तो पता नहीं। आपको कितने बजे मालूम हो गया? 8 बजे। इधर के गार्बेज वगैरह क्या डंप करते थे इधर अंदर? पहले 2014 पहले का पढ़ लेके थे, अभी कुछ नहीं है। 2014 में 2013 में बंद किया। नमस्कार, आम्ही आता सध्या सातांगे वाठारात हांगासर आसा. आनी मागीर म्हटलं की दोन एक पयलीं ओल्ड ही खूबशीं वर्सां आली बंद आयिल्ली स्क्रॅप फॅक्टरी म्हणून. ते स्क्रॅप फॅक्टरीच्या सायडीक हांगा सगळो कचरो जमिल्लो. कचऱ्याचे जमिल्ल्याक तो उजो लागलेलो आसा. हो उजो सादारण सकाळी 7 वरांचेर लागिल्लो आसा. आतां वरां जाय तरी 7:30 आनी हांगासर आतां सध्या 4 फायर ब्रिगेडीची गाडी येवन गेल्ली आसा. हो उजो आमी हाताळाक येयल्लो ना. आनी हे स्क्रॅप फॅक्टरी घरांनी सगळ्या कचरो घेतिल्ले आसता. हांगा आतां JCB हाडलेले आसा. JCBचे हितून सगळे कचरो सायडीक काडपाक आसा. तरी हांव काय जाल्लें ना. ल्हव ल्हव उजो मातसो कमी जायत आसा. आनी हातून पळोवंक शकता फाटल्यान JCB काम करता. आनी फायर फायटरी मातसो उजो पावोवपाचें काम चालू आसा. आमकां सकाळी एका काम को एरिया 6:58 डावन इमिडिएटली आमची गाडी आमी कन्वर्ट केली आनी हांगासर 7:10 आमी रीच केली. स्पॉटाचेर पावले उपरांत पळय जर हांगासर जाल्यार ऑप्टिकल फायर स्क्रॅप प्लास्टीक स्क्रॅप उजो पेटलेलो आसा. उजो पेटल्या बरोबर आमी ताबडतोब पळयलें आमच्या स्लोप आहा पळय एकदम रोज व्हडलो स्लोप जालो. त्या लागून आमी इमिडिएटली पुणेची गाडी पावतर आमी आपयली. तेल्या उपरांत तेच्या उपरांत आणखी गाडी आपयली आमी. ताचे करून आमी 3 गाडी आपयले. आमी हांगा 10 दोमच्यान यूज केले आनी उदक म्हणटा कंट्रोल करपाक प्रयत्न केलो.
तरी आसतना तो भरपूर लागलो तेका आमी पंप हाडलो आमच्या आनी तेच्या सायडीक एक बांय आसा त्या बांयचे आमी पंप आमचे गाडी घातले आनी काम स्टार्ट केलें आनी ऑलमोस्ट आतां आमच्या टायमार आमचे DDF राजेंद्र हेडणकर आणि एडीओ एक कामत आणि SFO परिकर साहेब हांगा स्पॉटाचेर रीच जाले तेंच्यांनी सगळी आमची मिरवणूक केली आणि राहुल साहेब SFO ह्या सगळ्यांची आमचे पावणी केल्या नंतर आमचो जो उजो आहा तो आमी कंट्रोल घालो आसा हांगा JCB आमी हाडलेली आसा JCBन आमकां ते स्पॅब आहा ते आमी स्प्रेड करून उदक मारपाचें काम चालू केलें उदक भरपाचें काम चालू आहा उदक काम युद्ध पद्दतीन चालू आसा आतां चालू आसा आनी आतां आमी हे प्रयत्न कंट्रोल करतले आनी कंट्रोल ते जाल्लेलें आसा आमी उदक कित्याक लागून घालो ते कोण सांगनात कित्याक आमी हांगा पावल्या पयलीं उदक पेटलो आसलो कितें लागून तुमी आमी कोण सांगूंक शकना. गोमंतक TV खातीर अखिल नाईक. पश्चिम घाटांतल्या 108 संवेदनशील गांवांतले 22 गांव कुशीक काडपाची गोंय सरकारान केंद्रा कडेन मागणी केल्ली. महत्वाची गजाल म्हणल्यार मागणी करूनय गोंयान केंद्राक ह्या विशींचो प्रस्ताव आजून धाडूंक ना. ह्या संदर्भात सविस्तर म्हायती सादर करपा खातीर केंद्राच्या पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालयान गोंयाक पत्र धाडलां. पश्चिम घाटांतल्या 108 संवेदनशील गांवांतले 22 गांव कुशीक काडपाची गोंय सरकारान केंद्रा कडेन मागणी केल्ली खरी, पूण उपरांत गोंय सरकाराकूच हे गजालीचो विसर पडिल्ल्याचें दिसून येता. हय, तुमकां आयकून अजब दिसतलें, पूण ही गजाल सामकी खरी. आतां केंद्रानूच गोंयाक हे विशीं पत्र धाडून याद करून दिली. पश्चिम घाटांतल्या संवेदनशील वाठारांतल्यान ही गांवां कित्याक कुशीक काडची, हेर गांवांत पारंपारीक खंयच्या वेवसायांक सवलती दिवच्यो हाची औपचारीक मागणी खरेपणी करपाक जाय आशिल्ली. केंद्राचे समितीन गोंय दौरो आटपून वतना गोंयाक तशी सुचोवणी केल्ली, पूण नोव्हेंबरा उपरांत आतां मेरेन सरकारान हे संबंदी कितेंच करूंक ना. ताका लागून केंद्र सरकाराकूच गोंयाक पत्र धाडून हाची याद करून दिवची पडली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. पश्चिम घाटांतली जैवविविधताय. 78% वेगवेगळ्या जातींची जनावरां पश्चिम घाटांत सापडटात. पश्चिम घाटांत 8 बांबूच्यो प्रजाती आसात. 48 सस्तन जनावरां, 60 प्रकारची जिवाणी, 275 सवण्यांच्यो प्रजाती, तातूंतल्यो 28 जाती नश्ट जाल्यात. संवेदनशील वाठारांतल्यान खंयचे गांव काडचे? सत्तरी म्हालांतले अंसुली, भिरोंडा, भुईपाल, खोडये, खडकी, खोतोडे, कुमारखंड, पणशे, केरी, सातोडे, शिरोली आनी वेळूस. धारबांदोडा म्हालांतले कामराखंड, म्हैसाळ, धारबांदोडा, सांगोड आनी पिळये. सांग्या तालुक्यांतले कोळम, रिवण आनी रुमरे. काणकोण म्हालांतले फकत एकूच गांव, तो म्हळ्यार खोला. फुडल्या मुद्द्यांचेर केंद्र सरकारान मागयल्ली म्हायती. पुराय तर्कशुद्ध प्रस्ताव, आधारभूत म्हायती आनी नकासो. जैवविविधताय संरक्षणा खातीर आशिल्ले प्रस्तावित कायदे, येवजण्यो आनी उपक्रम. पारंपारीक जतन पद्दती जशे की पवित्र क्षेत्र आनी जैवविविधताय, दायज थळांची म्हायती. राज्यांतल्यो न्हंयो, तांचो उगम स्थान, मार्गक्रमण आनी दर्याक मेळटा तो वाठार आनी तांचो तपशील. प्रस्तावित संवेदनशील वाठारांतल्यो म्हत्वाच्यो प्रजाती आनी तांचे संरक्षणाचे उपाय. मडकय मतदारसंघात मोगोपा आणि भाजपात नव्यान प्रवेश केल्ल्या कार्यकर्त्यां मदीं आरोप प्रत्यारोपाचें राजकारण सुरू जालां. भाजपात हालींच प्रवेश केल्ल्या कार्यकर्त्यांच्या आरोपात कसलेंच तथ्य ना. हो विशय आमी आमच्या आमदाराच्या आणि उपरांत मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालतले अशें मोगोपाच्या मडकयच्या कार्यकर्त्यांचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. मडकय मतदारसंघात मोगोपा आणि भाजपात नव्यान प्रवेश केल्ल्या कार्यकर्त्यां मदीं आरोप प्रत्यारोपाचें राजकारण सुरू जालां. भाजपात नव्यानूच प्रवेश केल्ल्या कार्यकर्त्यांच्या कोतान मंत्री सुदीन ढवळीकार खंय तांची कामां करिना. दुसरे वटेन सुदीन समर्थक मोगोपा कार्यकर्त्यांनी हे आरोप भायर आयल्यात. मोगोपा कार्यकर्त्याच्या कोतान भाजपात हालींच प्रवेश केल्ल्या कार्यकर्त्यांनी नाका जाल्ले आरोप करचे न्हय. तांणी पयलीं पक्षा खातीर 5 वर्सां तरी काम करचें आनी मागीरच उलोवन दाखोवचें. भाजपाच्या मूळ कार्यकर्त्या कडल्यान कसल्योच तक्रारी येनात. मात नव्यान भरती जाल्ल्या कार्यकर्त्या कडल्यान जावपी आरोप हे पुरायेन चुकीचे आशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे. जे आता बीजेपी भितर सरले ते लोक असली गोष्टी घेवपाक लागले. कारण आमचे आमदार तशेंच पावर मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर हो बीजेपीची कामां करिना अशें तेंचें म्हणणें आसा.
हेजे गोष्टीचेर आमकां खरें निश्चित करपाची गोष्ट, कारण आमी खंयच्याच पक्षाची कामां खंयच्याय ते पार्टीचो तो मनीस आसूं आमी ती कामां करिना अशें जावना. तेणी आमचे कडेन येवपाक जाय आनी आपली कामां करून घेवपाक जाय. खंय तरी भायर रावप आनी नाका आशिल्ली तेजेर वादचें करप हें योग्य न्ही. त्या खातीर हांव हे गोष्टीचेर निशेध करता, कारण आमी जी कामां केल्या ज्यो आमच्या सराचे थ्रू ती आमी खंयच्याच पक्षाचे हे पक्षाचे तो पक्षाचो आमी केन्नाच विचार करूंक ना. खुबशे लोक अशे आसात आमच्या वाठारांत जे दुसरे पक्षाचे आसात, तांकां आमी खुद हांव स्वता सुद्दां बरो ना जाल्यार तांकां अशें कॅन्सर सारके हे सारके जाल्ले गोश्टी आसात ते फातरा कडेन आमी सरा कडेन आमी व्हरता. सर आमकां केन्नाच विचारना की तो खंयचे पार्टीचो, तो कोण कितें कर, तो बरो ना ताका खंय तरी व्हरात एडमीट करात. म्हणजे तशें आमी टाटा मेमोरियल मुंबय केळिल्ले हे सारके सुद्दां लोकांक आमी घेवन गेले ते दुसरे पार्टीचे आसून सुद्दां. तेन्ना आमी हो मतभेद जर करिनात जाल्यार अशे लोक हे कित्याक उलयतात तें आमकां कळना. काय खंय तरी कोणाची प्रतिमा घाण करपाचे उद्देश आसात असो हो दिसता, कारण अशें लोकांनी करचें न्हू. कारण आतां काल अशें पेपरार येयल्लें की बीजेपीचे काही कार्यकर्ते की सीएमा कडेन वचून आपली कामां करतात ते आपल्या आमदाराक धाडून. हें कितपत योग्य आनी हे कोण ह्यो प्रश्न आसा. कारण मडकय मतदारसंघात बीजेपीचे जर आदले जर कोणी जर असे बरे जर कार्यकर्ते बीजेपीचे आसा जाल्यार तो आमचा प्रदीप शेट, संतोष रामनाथकर, सागर मुळवी, मागीर अशे खुबशे आसात. म्हणून हे लोक आयज खंय आसात ते लोकांक विचारचे सुधीर ढवळीकराचें कार्य कितें आसा तें. कोण तरी आयज बीजेपीन येवप भितर, जे दुसरे पार्टीच्यान हे पार्टीचे बीजेपीन भितर सरल्यात, काम करात 5 वर्सां ते कार्य करात आनी मागीर ही गोश्टी उलयात. तुमी येवप अशें कितें भायर गोश्टी करप हे योग्य न्ही. हेजेर खंय तरी पार्टीनूय खंय तरी असल्या लोकांचेर मात्र एक्शन घेवची अशें हांव मानता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सुभाष वेलिंगकर हाणें सेंट फ्रांसीस झेवियरा विशीं केल्ले वादग्रस्त विधानाच्या फाटभुंयेर आदले आमदार मिकी पाशेको आनी हेर दोगांच्याय विरोधात आरोप पत्र दाखल केलां. ह्या विशीं मिकीक विचारले जाल्यार तो म्हणटा हें खंय आलेक्साचें कारस्थान. चार्जशीट फायल केल्या कितें म्हणपाक आसता ती चार्जशीट फायल केल्यार तुमकां कळोंक जाय बाबा. आयज लॉ मिनिस्टर कोण आहा, अलेक्स सिकेरा आहा. तेणे अलेक्स सिकेरान हेजे पयलेय म्हाजेर केसी घातल्या. तुमकां खबर आहा नाद्याच्या प्रकरणाक म्हाका फसयलेलो, केस रिंग जाली, काबार जाली. तुमकां खबर आहा तो पावर मिनिस्टर आसतना इंजिनियराची तापड मारला म्हणून 35 सुमार वेगळे वेगळे सबस्टेशन विटनेस उबे केले. ते लँडमार्क पासून दाखवा म्हाजे घरा समजलें तुमी. आतां हें तेणेंच केलां कित्याक आतां लॉ मिनिस्टर आहा ताका. आयज लॉ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशनाक फोन करून फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर ती फायल हाड म्हणून सांगपाक कितें आहा तर अशें अशें कर आनी चार्जशीट करा म्हणून. डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशनूच एडवायस दिता न्हू चार्जशीट करपाची ना चार्जशीट करपाचें. आनी चार्जशीट केलें आनी ते त्रास करपाक जाय जाल्यार ताका कितें हरकत आहा कांय हरकत ना न्हू. सो हांव हिंगा चार्ज करता हें करपाक अलेक्स सिकेरान केलां. कित्याक लागून म्हणटा ताका खबर आहा हांव ऑपोजिशन म्हणटा तो मिकीच आहा म्हणटा आनी कोण आहा तुका. आनी तो तेजे पॉलिटिक्स तो विंडिकेटेड पॉलिटिक्स न्हू. कोणाचेर राग काडपाचें पॉलिटिक्स तेजें. तूं आसलो तेजो सद्या प्रोटेस्टाक प्रोटेस्ट कोण आहा खंयसर आहा. लास्ट तेजे प्रोटेस्ट चलतालो हांव म्हज्या भुरग्यांक हाड वयतालो. हांव म्हाज्या भुरग्यांक हाडटा 1 मिनट उबो रावलो बाबा आमकां त्रास कित्याक काय म्हणून. कित्याक म्हाका आडयला 3 फावटी. आदले दिसा म्हाज्या भुरग्यांक घरा वयताना आडयले, ड्रायव्हराक आडयलो. भुरगीं म्हाजे सुमार पावली 3:30 4 पावता ती. सो असले त्रास केलेले आहा. दुसरे दिसा हांव गेलो हाडूंक भुरग्यांक हाडूंक वयताना म्हाकाय आडयलो लोकांक आडयलो. लोकांचे जे सेंटिमेंट आहा ते हर्ट जाले ते आडयलो बरें. पूण म्हाजें काम कोणाचें हें पुलिसांचें कंट्रोल करपाक. आतां लोक कित्याक प्रोटेस्ट करतालो तो वेलिंगराक लागून. वेलिंगार तुमकां मेळोन आहलो. अरे तुमकां गांवांत तर असलो आवाज हजारांनी लोकांक दुसऱ्या लोकांक त्रास जाले. फ्री मुवमेंट आहा तो बंद जालो. तुमी इतले करून एका मनशाक सांबाळता. सो हांवें कितें म्हणलें तुमकां मेळना तो आमकां मेळल्यार उडयल्यार चलता, उडयल्यार जाता काय म्हणलें. सो हितून कितें आहा हांवें म्हणलें आमकां मेळल्यार आमी उडयल्यार चलता. सो तुमकां मेळना आमी धरपाक गेले आनी आमकां मागीर मारले जाल्यार. सो हांवें कितें म्हणलें तुमकां मेळना आमकां मेळल्यार उडयल्यार चलता. सो हितून कितें आहा तर रायट्स तुमी जाले आमी रायट्स तुमी केले.
रस्त्यावर हायवे कडेन ब्लॉक केली मिकी घेऊन गेली ताका दाखोवन दी मिकी एक 3 मिनटां वयर मुई रस्त्यार उबो रावलो म्हणून थंयसर हांव सांगलोन गेलो हांवें सांगलो बाबा हांव हिंगा त्या लोकांच्या वाराक हिंगा प्रोटेस्ट करूंक गेलो हांव डिस्को जाय नव्हतो हांव वयता म्हणून हांव तुमकां सांगता तुमी त्रास करून दिता म्हणून लोकांक. मालबे राष्ट्रीय महामार्ग 66 बायपास रस्त्याचे काम कासव गतीन चालू आसा. बाबत दर्जाच्या कामाक लागून ह्या रस्त्याची राखणे म्हणत फाटले मे म्हयन्यांत पडिल्ल्या पावसात कोसळिल्ली. वर्स जावन गेले तरी ह्या रस्त्याचें काम संत गतीन चालू आसा. त्या खातीर राष्ट्रीय महामार्ग 66ची पुराय येरादारी आदल्या राष्ट्रीय महामार्ग 17 वयल्यानूच चालू आसा. मात राष्ट्रीय महामार्ग 17चो रस्तो अरुंद आनी धोकादायक स्थितीन आशिल्ल्यान राष्ट्रीय महामार्ग 66चें काम केन्ना पुराय जातले हाचेर सगळ्या प्रवाशांचें लक्ष लागून रावलां. आज आम्ही मालपे ते न्हयबाग मेरेन हो राष्ट्रीय महामार्ग 66 जो बायपास रस्तो आसा आणि तो मे म्हयन्यान दरड कोसळान हो रस्तो पुराय बंद जाल्लो. पूण आयज मेरेन हो रस्तो सगळ्याच वाहतुकीक बंद आसा. पूण तो पुर्वीचो पयलींचो रस्तो राष्ट्रीय महामार्ग 17 आशिल्लो तो 17 अरुंद रस्तो आशिल्लो आणि त्या रस्त्याल्यान आता परत सगळ्या तरेचे गाडयो त्या वाटेन वयतात आणि तो रस्तो धोकादायकय स्थितीत आसा, अरुंद आसा. त्याच पद्दतीन चडावाक कशे गाडयो चडयतना तांकां त्रास जाता हे चित्रय आमी पळयतात. हो रस्तो करत असताना दोशी वाटेन जो डोंगर आशिल्लो तो डोंगर सरळ रेषेत कापलो गेलो. त्यामुळे पावसाळ्यात हो रस्तो ची दरड कोसळ्ळी. त्याच भशेन सायटीन संरक्षण भिंत उबारलेली आशिल्ली ती संरक्षण भिंत कोसळ्ळी. ताच्या पयलीं हो रस्तो वाहतुकीस खुलो जावच्या पयलीं हांगाल्ली एक व्हडा प्रमाणात दरड कोसळ्ळी तरी सरकाराक लक्ष आयिल्लो ना. सार्वजनीक बांदकाम खाते राष्ट्रीय महामार्गाचे हमरस्तो जे अधिकारी आसा तांचो दुर्लक्ष जाल्ल्यान आणि MVR कंपनी ही सरकारच्या एका आवडतं कंत्राटदार आशिल्ल्यान त्या कंत्राटदाराचेरय आयज मेरेन कसल्याच प्रकारची कारवाई जावंक ना. धारगळ महाखाजन ते पत्रादेवी मेरेनचो हो राष्ट्रीय महामार्ग 66चे काम MVR कंपनीक दिल्ले आसा आणि हे काम करत असताना कंत्राटदार किंवा ज्यांचे अधिकारी आसा ते अधिकारी त्या कामाचेर लक्ष दिनात असे लोकांचो ही कागाळी आसात. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवचो आणि सध्या जे काम जी माती पडिल्ली किंवा जे संरक्षण भिंत कोसळलेली राखणे वळत ती राखणे वळत सायटीन काडपाचे काम सध्या सुरू आसा. पूण हांगर खंयच्याच प्रकारचो अभियंतो ना. ते काम भविष्यात बऱ्या पद्दतीन करतले काय ना हाची एक आता शंका आसा. त्या खातीर सरकारान हाचेर लक्ष दिवचो आणि हो रस्तो बेगोबेग चालू करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. राजधानी पणजेन सांतिनेज वाठारांत गांजाचे रोप सापडले. हय, तुमकां आयकून अजाप दिसतले पूण खऱ्यांनीच गांजाचे रोप सापडले आणि घुवळी वखदां विरोधक पंगडान ह्या विशीं तांकां म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत ताणें हे रोप काडून व्हेले. ह्या प्रकरणाची चवकशी चालू आसा. राजधानी पणजेत गांजा सापडप हे आता नवे उरूंक ना. मात राजधानी पणजेत गांजा लागवड जाल्या हे आयकून तुमकां अजब दिसतले. हय, खऱ्यांनीच पणजे सांतिनेज वाठारांत रस्त्या कुशीक गांजाचे रोप दिसून आयले. सांतिनेज स्मार्ट सिटी रस्त्या कुशीक शोभेची रोपां रोयल्यात. तातूंत गांजाचे रोप आशिल्ले. आता गांजाचे रोप हांगासर पावले कशे, ते आपुणूच रुजून आयले काय ते कोणे रोयले ते मात कळपाक मार्ग ना. राजधानी पणजेत अशे तरेन जर गांजाची रोपां मेळपाक लागली जाल्यार महानगरपालिका आनी प्रशासन करता कितें असो प्रस्न निर्माण जाता. गांजाच्या रोपां विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत घुवळे वखदां विरोधी पंगडान घडणूक थळार वचून ते काडून व्हेले. फुडलो तपास सुरू आसा. तुम्ही पळोवंक शकता हांगा बारीकशे गार्डनिंग केल्लें आसा. ह्या गार्डनिंगाच्या मदीं हे जे बारीक बारीक हे रोपले आसात तेंचे मदीं एक जो रोपलो सापडलो तो म्हणजे गांजाचो रोपलो सापडलो. हितून मदीं एक गांजाचो रोपलो सापडप ही एक बारीक गजाल न्हू. आनी एक सिटीच्या मदीं सांतिनेज पणजे सिटीच्या मदीं हांगा जेन्ना गांजाचो रोपलो सापडटा
जाल्यार तो रोपलो येयलो कसो, हांगा तो रोपलो पावलो कसो, हांगा त्या रोपल्याची जी बी आसा तेजी जी सीड आसा ती कोणी हाडून कोणी उडयली आसतली, होय असो प्रश्न येता. किंवा हांगा मुद्दम कोणी तो रोपलो रोयलो काय असोय प्रश्न निर्माण जाता. नाजाल्यार हांगा तिसरो प्रश्न येता तो ही जी माती आसा ती माती हांगा गार्डनिंग करतल्यांनी खंयच्यान हाडून घातली आनीक खंयच्यान हे झाडाचे जे रोपलो आसा हांगा वाडलो आनीक हांगा हो रोपलो इतको व्हडलो करपाक कोणाचो हात आसा काय, कित्याक हांगा गार्डनिंगाक डेली उदक घालचें पडटा ह्या झाडांक आनीक तशेंच ह्या झाडाची कुयदाद घेवची पडटा. पूण ते ही सगळी झाडां पळोवपाक शकता तुमी, ही सगळी शोभेची झाडां, पूण हितून भितर ते एकूच झाड कशें वाडलें, नाजाल्यार हांगा जी कोण कुयदाद घेता तांकां एक ते वेगळे झाड म्हणून ते झाड कित्याक कोणी काडून उडयले ना अशेंय हांगा प्रश्न येता. सो जेन्ना ANC कडेन हो रिपोर्ट पावलो तेन्ना ANC हांगा येयली आनीक ANC हे जे झाड आसा ते जप्त केल्ले आसा आनीक तेजी जी फुडली तपासणी आसा ती ANC चे अधिकारी करतात. गोमंतक TV खातीर वर्षा बरोबर हांव गौरेश गांवकर. देवळां, पर्तगाळ मठ तशेंच भाटांच्या बाबतीत चुकीच्या पद्धतीन भाष्य करून सामाजीक शांतिकायेचो भंग केल्ले खातीर आनी धार्मीक भावना दुखयल्ल्या प्रकरणात उद्देजक दत्ता दामोदर नायक हांच्या विरोधात काणकोण पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. मजगतीं आपल्याक लागून जांची धार्मीक भावना दुखावल्या तांची आपूण माफी मागता, पूण लोकांनी दिल्ल्या देणग्यांचो देवळां तशेंच मठांनी सामाजीक कार्या खातीर कितलोसो उपयोग केला तेवूय दाखोवन दिवचे अशें दत्ता नायकांचें म्हणणें आसा. धार्मिक भावना दुखोवपी विधान केल्ल्या कारणान आतां उद्देजक दत्ता दामोदर नायक हांचे आड काणकोण पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. एका मुलाखतीत दत्ता नायकान आपूण देवा धर्मा खातीर एकूय पयसो दिना, पूण ही देवळां आनी मठ भरपूर पयशे लुटतात. आपूण दिवपी आशिल्लो तर देवळाचे भट पर्तगाळ मठवाल्यांनी आपल्याक लुटिल्लो. तांणी हांगा देवळांसयत भटांकूय लुटेरे म्हणिल्ल्यान धार्मीक भावना दुखावल्या. तांणी केल्ली ही विधानां साप चुकीची आसात. तांणी अशा पद्दतीन भाष्य करून समाजीक शांततेचो भंग केला असोय तांचेर आरोप आसा. सतीश व्यंकटराय भट हांणी दत्ता नायका आड काणकोण पुलिशेंत ही कागाळ केल्ली. ह्या सगळ्या प्रकरणात जर आपल्या विधानाक लागून कोणाची धार्मीक भावना दुखावल्या आसत तर आपूण माफी मागता. मात लोकांनी दिल्ल्या ह्या देणगींतल्यान ही देवळां सामाजीक कार्यात कितले योगदान दितात ते तांणी दाखोवन दिवचे अशें स्पश्टीकरण उद्देजक दत्ता नायक हांणी गोमंतक TV कडेन उलयतना दिलें. एक पयर विधान केल्लें आनी तें खूब विधान वादग्रस्त जालें. ताचे नंतर आज काणकोण पुलीस स्टेशनार तुमचेर एक तक्रार दाखल केल्या. तुमकां कितें म्हणपाक जाय? ना हांवें वाचलां तें म्हणजे आमी खूब फाटी अशें जालां रे तक्रारी जाल्या तर कांय ना. आतां तातूंत हांवें कितें म्हणलां, हांव नास्तीक, हांव देवळांक मठांक पयशे दिना, नाजाल्यार हे म्हजे कडल्यान पयशे सामके अशें म्हणपा जाय आशिल्ले ते ओरबडून घेतले आशिल्ले सामके, ते लुटून म्हणून ते लुटून जर चुकलो शब्द कोणाक आवडलो ना चड ताका कोणाची भावना दुखयल्या माफी मागपा मागता लुटलो. पूण बेसीक पॉयंट कितें, जे पयशे देवळा कडेन मठा कडेन येतात ते तुमी कितें करता? फक्त भांगराचे कळस आनी हार देवते करा मरे, शाळा काडा मरे, कॉलेजां काडात, हॉस्पिटल काडा, स्मशान भुमी ना गांवा गांवांत, धर्मस्थळ बी पळय बरें कितले कामां केल्या, कांयच करना म्हणून तें वाक्य आयलें. पूण त्या मुलाखतीन खरो खर आरोप केला मठाचेर आनी देवळाचेर न्ही, तो सादो आनी तो कोणाक दुखलो जाल्यार चल तुजी धार्मीक भावना दुखता माफी मागता. म्हज्योय नास्तीक भावना तुमी दुखयता ताजी कितें म्हजी माफी कोण मागता सड म्हणटा. व्हडलो ताका खरो गंभीर आरोप केला BJPचेर की BJP आमकां लुटता म्हणून. कळ्ळें सर, तांणी म्हजे फायर करपानी सावयकार व्हडले मातशे शापाचो सांगता खंय गेलो तुमी अशें उलया मरे. कळ्ळें न्ही तुका? तुमी दत्ता नायक नास्तीक जालो असो बेश्टो जावना, हेलिकॉप्टरांतल्यान पडूना. हांवें वाचल्या वेद उपनिशदां धर्मग्रंथ वाचल्या, एका प्रोसेसांतल्यान हांव गेलां. विवेकानंद म्हणटा दरिद्री नारायणाक देव पळया, करा मरे दरिद्र लोकां खातीर कितें करता तूं सांग मरे. देवळांनी हे एक तांणी म्हज्या हाका रिफ्यूट करचें. देवळांनी आनी मठांनी आमकां इतले पयशे येतात आनी त्या पयशांनी आमी हे सामाजीक हें सांगचें. चल हांव साश्टांग नमस्कार घालता आनी माफी मागता. कळ्ळें? तुमी पॉझिटीव म्हजे सारक्यांतल्यान एक हें घेयात आनी कितें तरी करात. जमनी आसात देवळा कडेन, पर्तगाळ मठा कडेन कितलीशीच जमीन आसा, दिया मरे कितें तरी करा म्हणटा. हें करा, शेतां कुळागरां भाटां करा, कांय ना. आनी दुसरें अश्यो
सगळ्यांच्यो धार्मीक भावना दुखता, धार्मीक भावना दुखता, कोणाच्यो राजकीय भावना म्हणून जर उगी रावले जाल्यार कांय जावपाचें ना. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मिनाची येरादारी सुरळीतपणान सुरू जाली ना जाल्यार आमी काबार जातले. एकाद्रे वेळार जिवाचे बरें वायट करपाचें आमचेर पाळी येतली अशी खंत मिनाच्या येरादारीचेर निबून आशिल्ल्या दिवचलच्या ट्रक धनियांनी उक्तायला. सरकारान ह्या प्रश्नाचेर उपाय काडचो अशी मागणी ट्रक धनियांनी केल्या. दिवचले वेदांताच्या मिनाची येरादारीक सध्या खंड पडिल्ल्यान ट्रकवाले चिंतेत पडल्यात. आमी रीण घेवन ट्रक रस्त्याचेर देंवयल्यात. एके वटेन तकलेचेर रिणाचें वजें आसा जाल्यार दुसऱ्या वटेन मिनाची येरादारीक आडमेळ येता. तेन्ना आमी करचें तरी कितें असो प्रस्न ट्रक धनियांक पडला. मिनाची येरादारीचो प्रस्न सुटावो जायना जाल्यार सरकारान आमच्या फुडाराचो विचार करचो अशी मागणी ट्रक धनियांनी केल्या. बंद जाली पळय तेन्ना हांव सारको धड्यार पडलो. हांव दुसरे कडेन काम करून म्हाज्या घरान हांव म्हयन्याक कितें हाडटलो तें पावनासलें. आतां सरकारान प्रयत्न करून ही मायन चालू केल्या की हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता आमी तुमचे कितें नॉर्म्स आसा ते सगळे पाळून आमी आमची गाडी चलयतले, हेज्या बद्दल कांय प्रश्न ना. तशेंच हांव गोवोरमेंटाकूय सांगूंक सोदता पळय तुमी कशें तरी कितें ट्रान्सपोर्टाक कितें अडचणी येता तुमी कशें तरी ते सॉल्व करच्यो आनी आमचो कितें पोट पाण्याचो प्रश्न सोडोवचो. नाजाल्यार आमी सारके धुळीक मेळटले अशी आयज परिस्थिती जाल्ली आसा. आयज आमचे कडेन गाडी सारकी करतलो जाल्यार आमचे कडेन 10,000 5,000 आमच्या अकाउंटार किंवा आमच्या बॉल्सान नासले. आयज कंपनीन आमकां 2.5 लाख रीण दिलें. आयज कोण 1,000 फ्रेंड सुद्दां सोयरो 1,000 मागल्यार आयज पातयना. पूण आयज गव्हर्मेंट आमच्या वेदांतान आमकां 2.5 लाख दिले. गाडी सारकी करा आनी गाडी तुमची चलया आनी मंथली तुमचो इन्स्टॉलमेंट कितें तो मागीर कट करूया. आता आम्ही बंद आलेला ट्रक आता ह्या वर्षात चालू केला. गव्हर्नमेंट कंपनी कडल्यान 2.5 लाख रुपये लोन घेऊन आम्ही ते हे केलं ट्रान्सपोर्ट चालू केला आणि कंपनीन बरो सपोर्ट केलो म्हणून आम्ही ती गाडी चालू करूंक पावली. आणि कंपनीन आमकां इन्स्टॉलमेंट म्हयन्याक 30,000 बसयला. आता जर काम चालू आसा जाल्यार आमी ते 30,000 रुपया कंपनीक आमी रिटर्न करू शकता, ना जाल्यार शक्य ना. प्लस ड्रायव्हर आहा 30,000 ड्रायव्हर आहा, म्हयन्याक 30,000 ड्रायव्हर पे करचे पडटा. हे जर सगळे इन्कमच जर बंद जाले जाल्यार फुडें आमचे कशें चलतले. तेन्ना एक तर गव्हर्नमेंटान अशें करचें की जर काम बंदच जाता आमचे जाल्यार ते ट्रकच त्यांनी आमी हँड ओवर करता गव्हर्नमेंटाक. ते ट्रक त्यांनी घेवचे आणि आमच्या सगळ्या कामगारांक आमच्या ट्रकवाल्यांक कितें तरी दुसरे सबसिडी कितें तरी दिवचे. एक तर जॉब दिवचो नाल्यार कसलो तरी दुसरो धंदो करून दिवचो. आमकां सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आमकां एक बरें तरी खंय तरी कितें तरी लोक आमचे वयर सरचे म्हणून तेंच्यांनी फुडाकार घेवन मायन सुरू केल्या. सीएमानूय आमच्या एक बरो फुडाकार घेवन त्यांनी एक मायनिंगेचे आमचे बरें हे करून दिला. सो आमकां कितें आसा इतकेंच की आमकां ट्रक आमचे बरे भशेन चल्लेले जाय. आमकां एक्चुअली कशें आसा ट्रक सुद्दां रिपेर करपाक जे कंपनीन जे कितें दिलां पळय ते आमकां खबर आसा. खंयच्याच ट्रक ओनरांक आपल्या पांयाचेर उबे रावपाची ताकद नासलेली तरी आमकां कंपनीन 2.5 लाख दिवन आमकां ट्रक रिपेर करपाक दिले. तितून पासय येयले सगळे येयले. आतां आमी ट्रक चालू करच्या टायमार असो जर प्रॉब्लेम जावंक लागलो जाल्यार आमी जगपाचें कशें. आतां फुडल्या म्हयन्याच्यान आमचो कंपनी कडेन जे कितें कंपनी कडल्यान घेतला त्या कंपनीचो इन्स्टॉलमेंटूय चालू जातलो. आमी जे कितें चालू केलां तें सगळें कायदेशीर आसा. जर आमचें कितें कायदेशीर जर ना जाल्यार आमची तुमी ट्रान्सपोर्ट हाडया आनी कितें आसा तें करा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीण देवीच्या वार्षिक जत्रोत्सवास सस्नेह निमंत्रण. शनिवार दिनांक 4 जानेवारी 2025 ते गुरुवार दिनांक 9 जानेवारी 2025 दरम्यान उत्साहात साजरा होत आहे. रविवारी दिनांक 5 जानेवारी 2025 सकाळी श्रीस महाअभिषेक, रात्री श्रीकोत्सव व श्रीची अंबारी रथातून मिरवणूक, आरती, प्रसाद. आपले स्नेहांकित श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीण संस्थान कार्यकारी मंडळ फातर्पा गोवा.